चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या माणका मदें कार्यावळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. पालकाची सेवा आमी कोत्तात तितली थोडी, फकत आसूंक जाय काळीज आनी मन. आयच्या ह्या कार्यावळींक असोच एक मनीस आमचो आयचो मानेस्त आयचो सोयरो जाणें ह्या तियात्रा पासत आपलें योगदान दिलां. खूब काळाव जावं तरी पूण तो पालकाचेर भितर सरलो आनी ल्हव ल्हव करून आपलो स्वताचो वावर लोकांक दाखोवंक ताणें सुरवात केली. आयज आमी ताची भेट घेता आनी ताचेशी आमचे विचार मांडून ताच्या कडल्यान आमकां कितें मेवता तें आमी पळोवया. आयच्या ह्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त रॉकी मिनेजीस. तो गांवांत आक्षीचो, पूण जशे दीस वेतात तसो तो ह्या तियात्रांनी अदीक अदीक परजळीत जायत वेता. रॉकी बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू. खरेंच रॉकी, आमी पळयतात, आमी जायत्या वर्सां आदीं मेवले आनीक हो तुजो वावर हांवें पळयला. तर सुरवात तुजी तियात्रान, तूं तियात्रान कसो पावलो? तियात्रान हांव पयलो म्हणल्यार ऑपेरान फादर पिटर कार्दोज, फादर डॉमिनीक आल्वारीस आनी फादर लुकास, फादर तेंच्या मदें कोरेजमाचो हें केलो, वावर केलो. लायटीचें वदान, एक्टिंगाचें वदान, धाकटे धाकटे पार्ट हांवें केले. म्हणटच कितले वर्सां आदीं सुमार आसतले? हें जालें 1982. पूण हांवें त्या परस तुजो आनीक एक वेगळो वावर पळयला. म्हणटच तियात्राची मांडावळ करूंक, तियात्राक सावंड, बरो सावंड दिवंक, ह्यो जायत्यो जावं लायट जावं बाकीच्यो ह्यो गजाली हांवें तुज्यो लागींच्यान पळयल्या. हय सर, तें सारकें. हांव सावंड सिस्टम घालतां तियात्रान, म्युजीक, व्हडलें म्युजीक, डीजे ओर म्युजिकल शो असले हितून हांव लायटींग, सावंड सगळें करतां. म्हणटच ह्यो उर्बा जावं ह्या तियात्रांनी वचपा फाटलें कारण कितें जावं येता? म्हाका एक उमेद कशी दिसली. आमच्या फॅमिलीन भितर रक्तान आहलें तियात्रिस्टपणाचें. म्हणटच म्हाका एक उमेद दिसली हांव तियात्रान वयता म्हणून. पयलो हांव कॉम्पिटिशन तियात्रान गेलो चार्ल्साच्या, ताजे 2 तियात्र नाचलो. उपरांत हांवें सुरवात केली एल्वीस कार्मिनाच्या तियात्रान आनी बारेक सुमार शो जाले तेजे. पयलो हांवें स्टार्ट केलो एल्वीस कार्मिनाचो निमाणो पड्डो आनी तेज्या उपरांत हांव आजून पासून तोच तेज्याच ग्रुपान आहा आनी आजून कंटिन्यू आहा. खरेंच तुवें चार्ल्स फेर्नांडीसाचो उगडास काडला म्हणटच म्हाकाय खूब बरें दिसलें. ताच्याच एका तियात्रान आमी सांगाताना आसले. हय सर, दोगूय बाराबोर आसले. हय, म्हणटच तातूंतय तूं तुजी भुमिका करतालो? हय, हांव एक एजंटाचो कसो एजंटाचे रोल केलोलो हांवें. कोणाचें डील करपाचें, कोणाचे बंगले बांदता तांकां कितें डील करपाचें असलें. म्हणटच तुवें ह्या ताच्या तियात्रांतल्यान तुका एक वेगळी स्फूर्त कशी मेवली आनी तातूंतल्यान तुवें तुजें हें तियात्रिस्तपण वाडयलें? हय सर, म्हाका एक उमेद दिसली हांव हें कितें करता तें बरें करता म्हणून आनी वयतलो फुडें म्हणून हांव गेलो फुडें. बाबान बरं तितू सफाई केली ती मागीर तूच कोणा गेलो? पूर करता गे ती फकाणा. आतां फकड करपा दीस न्हय. तेच न्ही गो, तूं उगडा आसा. 3 दीस फाटीं तुजी अश्यो मस्कोर करून हांव फकाण करता ती. तो उगडास कोण केसो फायदो? आतां उगडास केल्या मेलो की पोतून घाल येताय. तें हांव जाण गे, पूण आमी अशें करून मस्कोर कोन्न फकाण कोन्न आमी खुशाल आसले रे. आमगे चेड खुशाल आसपा ना. हय, आसतलो तो. कोण सर? सर, तूं आनी आमगेर
म्हाका पयलें हांव येवपा मरे पूण हांवें कार मुगे इन्स्टॉलमेंट फारीक केल मरे सर. हांव तुमची लोनाची चौकशी करूंक येवना पूण तुमी कशी आसात? हाय सर बरें. सर बस बस सर बस. सर कितें पितोलो तोंड गरम. आसूं आसूं कांयच नाका म्हाका. बरें सर अकस्मात कितें आयलां आमगेर? रुमाल आनी थोड्या दिसांनी तुका गुड न्यूज मेळचो आसा. गुड न्यूज आनी केसो सर? रेग्युलर कस्टमर देखून आमच्या बँकान तुका इनाम दिवंक भितून काडला. इनाम आनी म्हाका? हय तुका. आनी हो इनाम दिवंक आमच्या गोंयच्या बँकाचे ओडीक आनी सावथ झोनाचे ओडीक येवचे आसात. आनी बिजनेसान आमच्या गोंयच्या बँकामध्ये आमचो ब्रांच पयलो आसा. आतां एल्वीस कार्मिनाच्या निमाणो पड्डो ह्या तियात्रांत तुका कसली भुमिका करूंक योग मेळलो? हांवें पयलीं डॉक्टराचो रोल केलो एक एंट्री मारली फर्स्ट हाफाक आनी सेकंड हाफाक हांवें इन्स्पेक्टराचो रोल केल्लो. पूण ह्यो तुजो निमाणो पड्डो आतां सोंपपाचो तियात्र सोंपपाचो आयला निमाणो पड्डो जाला तर त्या उपरांतचे तुज्या तियात्राचीं नांवां तुका उगडास आसतलीं? वय सर कोटे पयशे दांव रे गोड्या दांव तांकां सुटका दियात काडे माजोर आजच्या दिन आयेंगे अच्छा कुरीस मोडलो बहार तोडलो माये मोगाचो येवकार आनी आतां सुरवात आहा पळय तो बेसांव तुमचेर पडो रे. रॉकी बेसांव तुमचेर पडो रे म्हणजे हें बेसांव सगळे आमचे ऑडियन्स जे पळयतात तांचेर पडटलें हातूंत दुबाव ना पूण हें बेसांव तुमचेर पडो रे म्हटल्यार कितें? बेसांव तुमचेर पडो रे म्हणल्यार एक काजारी गोरोबा दाखयला ती तेजी सासूमाय सुनेक कितें कोत्ता मागीर कशी कोण काजरां जातात रीण काडून काजरां जातात तेंचे घोव बायलां मदें केस्तांव जाता आनी सासूमायक आनी सुनेक पडना ती एक सून आसता पळय ती चाड्डी आसता ती म्हणटा आपूण व्हडली मान व्हडली. सगळ्योच गजाली आमी लोकांक सांगच्यो न्हू तरी पूण तूं कसली भुमिका करता? हांव तातूंत एक अशें कोणाच्याय काजाराक वयता सांगून आसना तसली भुमिका करता. वा म्हणटच एक कॅरेक्टर आनी माल गेलो काजाराक कोणाचे पिलो पिवन सोरो मेवना जाल्यार तांचें कितेंय तर वायट उलोवप असली भुमिका हांवें केल्या. म्हणजे आपलें साधून घेवपाचो तूं तातूंत प्रयत्न करता. हय. आतां हातूंतल्यान तूं कितलो खुशाल आसा? हातूंत खुशाल बरो खुशाल आसा सर पूण कितें म्हाका तो रोल दिला पळय तो बरो रोल दिला तेणें आनी हांवें तो रोल ते भाशेन केला तेणें सांगला पळय तसो केला आनी तेज्याकूय मात बरो केला. हय म्हणटच आतां काळे माजोर जावं बाकीचे ताचे आजच्या दिन आयेंगे हातूनय तुवें तुज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यात म्हणटच थोडो तांचेर थोडो उजवाड घालपाचो. तातूंत आमी अशेंच रोल केले सर कोणाक डॉक्टराचे कोणाक गुंडाचे हे सगळे तियात्रान गुंडाचे डॉक्टराचे आनी इन्स्पेक्टराचे असले रोल हांवें केले आनी असलेच रोल ताणें म्हाका दिले. म्हाका दिसता ह्या फुडें घडये ग्रँडफादर आनी कसलोय तरी रोल तुका मेळोंक शकता. आसूं शकता सर म्हाज्यान सांगूंक जायना तो पळयतलो डायरेक्टर एल्वीस आनी कसलो रोल आहा पळय तो दितलो. आतां तियात्रांनी केन्ना तरी तूं कांतारां म्हणटा? कांतारां म्हटलें सर खूब कांतारां म्हणल्या हांवें कोटे पयशे हातूंत म्हणलां हांवें संवसार एक माची तातूंत आमी कलाकार असले हें कांतार म्हणलां कॉमेडी मागीर म्हणलां देवान दिल्लें अशें करून एक सोलो म्हणलां देवाचे वर आनी परत आनी एक पाट हें म्हणलां आनी गेले त्या शोवान हांवें म्हजें कांतार यूट्यूबाचेर घातलां म्हटलेलें तें आनी आतांय जाल्यार हांव म्हणटा हे शोवान म्हणटा ते चलता त्या शोवान ड्रग्सांचे वयर भुरग्यांक कितें कोण पेड्यार सोलो म्हणटा तूं काय? सोलो म्हणटा. तुका एक 4 लायनी आमच्या ऑडियन्सा पासून. नशिबान आसलेलें म्हणटा कोणेच व्हरोंक जायना तशेंच नशिबान आसलेलें आमकां केन्ना मेवना सोटे राती निर्मिलेलें घडल्या शिवाय रावना संवसारान मोगा वचलें आनी दुसरें कांय ना मोगुतरांनी जाता कोण्यांनी तो वाडटा मोगाक लागून कांटे फुटे मांडून चलचें पडटा मोग करो मोय पासनासून कितले घोरा बेतुंटा थोडे तोंडण्या पोणार वायट विजांक सांपडटा. रॉकी हें कांतार कंपोज कोणें केलां?
हें काम कांतार कंपोज हांवें केलां आनी एक म्हाजो इश्ट म्हाका सदांच हेल्प करता. हांव कितेंय म्हाजें चुकलां जाल्यार तो म्हाका हेल्प करता. आतां ही कांतार म्हणपाची उमेद तुज्या काळजांत केन्ना रिगली? म्हाका अशें कांतार म्हणटात म्हणून म्हाकाय उमेद येयली. आमचो पाय बरयतालो कांतार, तेन्ना आमकां ते कांतार म्हणपाची ह्यात उमेद नासली. म्हाजो भावय म्हणटालो, पूण आतां म्हाका उमेद येयली. म्हणटात तियात्रान एक्टींग करता, पार्ट कोत्ता म्हाका उमेद आयली आनी कांतारा म्हणचें म्हणून अशें म्हाका दिसलें. आतां तियात्राक जायते फावटी कलाकारांक कांतारां आसूंक जाय, म्हणजे कांतारां म्हणपाची ताका उमेद आसूंक जाय, जावं ताणें कांतारां गावूंक जाय. कारण तियात्राक आमच्यांनी जायते कलाकार बरोबर घेवन फुडें वचोंक जायना. आमी धाकटोसो पंगड घडोवन तातूंतल्यान सगल्यांनी कांतारां तर म्हणत जाल्यार तो पंगड बरे तरेन मुखार वता. आयज तूं फाटलीं एक 10 वर्सां सुमार जालीं ह्या पंगडांतल्यान तूं न्हेसता आनीक तियात्र मुखार वता. म्हणटोच तुज्या पंगडांतले सगळे कांतारां म्हणटात? थोडे म्हणनात, पूण सगळे म्हणटात. चडशे सगळे तियात्रान म्हणटात आनी ते म्हणपाक जायच. तशें आसत जाल्यार तियात्रय बरो दिसता आनी तुजी उर्बा वाडटा. म्हाजीय उर्बा हाडटा. तुजो हे फावटीचो फेवरेट असो डायलॉग कितें? म्हाजो फेवरेट डायलॉग म्हणजे असो, म्हाका हांव काजाराक वयतां आनी हांव पिलोलो आसता, पिवन सारको पांव लोकांक आसन अस्सो जालोलो आसता. पूण तो म्हाका एक ग्लास विस्कीचो दिना म्हणून हांव आनीक तांकां सांगता काजार पोंच म्हणटा, तांकां इन्सल्ट करता. त्या मुडान हो डायलॉग आमच्या ऑडियन्सांक? हय, हांव त्या हितून रोल करता पळय तो असो आसता. हांव काजाराक बरो असो पियोन येयलोलो आसता आनी ती म्हाका विचारतात काजार कशें गेलें. हांव म्हणटा चाट पोंच काजार सारकें फ्लॉप. म्हाका कडेन ती पत्ती जातात, पोंच काजार कित्याक रे? आनी हांव सारको पिलोलो आसता, असो सारको जार जालो आसा. म्हाकाच कळना हांव खंयच्यान वयता आनी कितें तो. पोंच काजार कित्याक रे? पोंच काजार कित्याक? सोरो आसा, सोरो शॉर्टेड. हांवें एक ग्लास काजार काबार जावचे वखदार विस्कीचो मागलोलो, दिला? दिवं ना. पोंच काजार अशें म्हणटा, हे भाशेन म्हणटा. आनी मागीर ते म्हणटा तूं काजाराच्या वदान, कोणाच्या काजाराच्या वदान आयलोलो रे? व्हंकलेच्या न्हवऱ्याच्या? हांव म्हणटा चाट हांव व्हंकलेच्या वदान येवना, नो म्हणून न्हवऱ्याच्या वदान येवना. हांव टेम्पररी अंपायर. वा 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 वा. म्हणटोच बेसांव तुमचेर पडो रे. ह्या तियात्राचो एल्वीस कार्मेनाच्या तियात्रांत रॉकी न्हेसता ह्यो बेबद्याच्यो भुमिका करूंक लागलो. बऱ्यो भुमिका एल्विसान ताका दिल्यात आनी तो बरे भाशेन मुखार व्हरपाचोय तो वावर करता. एल्वीस आनीक कार्मेन हांच्या तियात्रांत तूं न्हेसता आसतना आनीक कसल्यो जबाबदारी तुजेर पडटात? तो म्हाका केन्नाय आतां हे म्हाजे सावंडाच्या वदान, लायटीच्या वदान कितें आसल्यार तो म्हाका पळय म्हणून आतां आमी बराबर हाय म्हणटच तो म्हाका तो जाणा शुअर हांव पळयतलोच म्हणून. आनी तो केन्नाय हांव म्हाज्या हितून आसत जाल्यार तो म्हाका सांगता मातशें पळय रे तें. तसो हांव ताका हितून हेल्प करता. हांव ताका कित्याक हेल्प करता, तो म्हाका इतलो हें दिता म्हणून हांव आयज पासून तेज्या ग्रुपान उरलां. आनी म्हाका सदांच तो तीं दोगांय म्हाका केन्ना फोन करून देखून म्हाका सांगतात आरे कितें करतात, फोन करूं ना मरे, हे भाशेन सांगतात. म्हाजी खबर आसा. रॉकी म्हाजें नांव, सरकांक दोत्ता, सरप कसवायता आनी कुयसरी आसूं आसा थंयसर ताका व्हरून ताच्या तोंडान हात घालून दांत करपी मनीस हांव. मागीर आमी कितें करपाचें? कितें आयलो? चोरी जाल्या. खूंय तुगे घरांतूं? बाजारांत कोणागे कितें चोरी? एके बायलेचें पाकीट मारलां. बायलेगे पाकीट मारलां जाल्यार तूं त्या चोरा वळखता? हय. जाल्यार तो चोर कोण? हांव. बायलेगे पाकीट मारलां आनी वयले पुलीस स्टेशनार म्हाका सांगता आपण पाकीट मारलो. हवलदार गोऱ्यान भितो बस मदे. खरें पाकीट दिलो. पाकीट परत दिवपा येयला. तो जाणा हांव बरो स्ट्रीट इन्स्पेक्टर म्हूण पाकीट परत दिवपा येयला. दिवं हे पाकिटां पयशे आहले, पाकिटां 10,000 आहले. खूंय आय धरो 1,000 तुका म्हाका आनी सांग ते बायलेक हे पाकिटान पयशे आसले म्हणून.
बाबा मुगे पूत मोरगात मोकळे हाडाच्या ओस बाजरां आणि बाजरां बायलां तितल्या पाकीट मार आनीक खंयचें कांतार आमच्या ऑडियन्सा पासत हय म्हणून कशें देवान संवसार रचलो आनी मनशाक आपल्या सारको जर मनशाच्या काळजान जी येता पवित्रात्मा संवसारांतल्या वस्तूंक लबदोन मनीस पळय सारको जाला मस्तो तुडवांक पडून चलोंक लागला वांकडो दुडू आसल्यार सोगोड सगळ्याचो दुडू नासल्यार संवसारांत तूं कोण न्हय कोणाचो संवसार बाबा च्या दिसाचो पूण दुडवांनी वालोर काबार केला मनशाचो खरेंच दुडवांनी मनशाचो वालोर काबार केला ह्या कांतारांतल्यान तूं एक लोकांक वेगळे तरेची शिटकावणी दिवपाचो प्रयत्न करता रॉकी बाब आमी पळयतात साबार तियात्र जातात आयज हॉलांनी तियात्राक चडसो लोक आसना कित्या पासत जावं येता तें म्हज्यान कांय सांगूंक जायना सर पूण एक डायरेक्टराचे प्रमाणे ते लोक वयतात कोण एक्टरांच्या प्रमाणे वयतात आमच्या व्हडल्या भुरग्यांक अशें आसत जाल्यार हे भुरगे कितें करतले तेज्या आनी कितें तियात्रान वयतले हे भाशेन ते चिंतात आनी मातशे हाटी सोदतात पयरूच तुमी कारवार तियात्र केला ह्या कारवार तियात्राक तुमचो ऑडियन्स कसो आसलो भरपूर लोक आसलो ऑडियन्सान सगळे कांताराक न्हू पाडतीन न्हू सगळे हितून क्लॅप मारले आमकां बरें कांत घातले ताणें कांताकूय बरें हें केलें आनी लोक कोणूच आलोक ना थिंगचो आनी मागीर वयता तेन्ना आमकां सांगलां बरें जालां सगळें बरें केलां तुमी वेरी गूड फुडल्या फावटी आमी तुमकां हें करतले आपयतले तुवें गोंय सोडून कारवार पावलो कर्नाटकांत पावलो तेच भाशेन तूं महाराष्ट्रांतूय तुवें तियात्र केल्यात महाराष्ट्रान हांव चडसो पावोंक ना सर कारवार हांवें खूब केले जाल्यार तेज्या फावटी तेज्या बरोबर कारवारच्या वाठारांत तियात्र जातात तांकां लोकांचो प्रतिसाद कसो आसता ते लोक बरे उमेद दितात तियात्र म्हणल्यार आनी ते आमच्या व्हडल्या तियात्रान म्हणल्यार सारके पिशे कशे जातात तांकां जाय फकत कांतारां आनी कॉमेडी ती कॉमेडी आनी कांतारां आसत तर सारकेच पिशे कशे जातात आनी ते तियात्र सोडनात कोण आसलो कोणाचो तियात्र उमको तियात्र ते सोडिनात अशें ते उलयतात तें हांवें आयकलां तुवें आतां जायत्यो भुमिका केल्यात जायत्या तियात्रांनी तूं न्हेसला म्हणटच तुका तुज्या आवडीचो असो खंयचो तियात्र ज्या तियात्रान तुजी बरी भुमिका आसली हांवें जायते तियात्र केलेले पूण तितून हांवें एक तियात्रान हांवें एल्वीस कार्मिनाच्या सरपांक धरपाचो रोल केलेलो सरपांक धरपाचो आनी सारकें तो लॉरेन्स पणजेचो जो आसा पळय ते भाशेन हांवें भांगर घालून गोंट्यांक कानांत हें घालून मोदयो घालून तो रोल केलेलो तो म्हाका रोल आजून लायक जाला आनी तो रोल असो आसलो हांव एंट्री मारता तेन्ना रॉकी म्हाजें नांव सरपांक धरता हांव सोरोप कसलोय जावं ताच्या तोंडान हात घालून ताचे दांत काडपी मनीस हांव आजून पासून ते लोक म्हाका अशें म्हणटात आरे रॉकी आमगेर सोरोप आयला यो हे तुजें तियात्र तुज्या गांवांत आक्षी जातात हय आक्षी जाल्यात आक्षीच्या लोकांनी तुका कितें म्हणून वाखाणलां आक्षिका लोकांनी म्हाका बरो म्हूण वाखाडला बरी कांतारां म्हणटा बरी पार्ट करता म्हणून तांणी म्हाका म्हणलां ही म्हाका उर्बा भरली आनी म्हाका आनीकूय उमेद वाडली काळजान तूं आतांच म्हणटालो की तुमच्या फॅमिलींत तियात्रिस्पण आसा म्हणटच तुज्या फॅमिलींत कोण कोण तियात्र न्हेसताले म्हाजो पाय तियात्र बरयतालो म्हाका मानियल मिनेजीस आनी म्हाजो काजन एक आसलो तो आग्नेल मिनेजीस तो कांतारां कंपोज करतालो कांतारां म्हणटालो ताज्या आदले कांतोरीस येताले ताज्या घरा लागीं ताका व्हरपाक ताणें खूब कांतारां म्हणले पूण म्हाका त्या कांतारांत आजून कांयच उडासूच ना म्हणून ताणें म्हजे कडेन एकूय कांतार दिवं ना पूण तुज्या घरांत आतां कोणाक म्हणजे जी कला आयज तुका आसा तशी कोणाक आयल्या म्हाज्या भावाक येयलेली पूण भाव मेलो म्हजो पूण ताज्या फाटल्यान हांव तियात्रान स्टेजीर चडलो म्हणटच तो म्हाका केन्ना चोवंक येतालो आनी उमेदीन बसतालो आनी म्हणटालो तुवें सांबाळलें हें आमच्या घरांतलें हें तियात्रिस्पण पूण ह्या तियात्रांतल्यान आमच्यांनी आमचो फुडार करूंक येता अशें तुका दिसता ऑफकोर्स जाता तुवें बरे भाशेन करी जाल्यार तें सगळें बरे भाशेन जाता आनी सगळो घराबो देखून चलोवंक शकता म्हणटच हातूंत
प्रामाणीकपण गरजेचें. पूण आयज आमी नदर मारता आसतना हांवें तुका सुरवातेकूच विचारलेलें की तियात्रांक फावो तो लोक आसना. एक कलाकार कसो तूं बरे भाशेन जिवंक शकता काय एक डायरेक्टर कसो बरे भाशेन जिवंक शकता? हांव एक कलाकार कसो, हांव एक कला त्या नदरेंतल्यान हांव जिवंक शकता. तुका तुज्या सांगाती कलाकारां कडल्यान कसो आदार मेवता? म्हाका जाय तो आदार दितात. म्हाजो तो नॅविल आनी एल्वीस आंते, एल्वीस कार्मीन आनी म्हाजे आनीक जायते जाण आसा. येतात वयतात, एक शोवान नाचना त्या शोवान नाचना वयतात. खूब जाणां एक शोवात सगळे आसतात म्हणना, पूण हांव दोगूच जाणां आसात आजून तेज्या स्टार्टिंगसान आजून पासून हांव आनी नॅविल. म्हणजे तुमचेर ताणें आदन दवरलेलें आसा आनीक तुमी ताका सांगात दिवपाचोय गरज आसा. हय, ऑफकोर्स आमी ताका सपोर्ट करतात. आमी सपोर्ट दिवंकूच जावो आनी आमी ताका सपोर्ट दित जाल्यार तो आमकांय बरो हें करता. आतां आमी पळयता आसतना तियात्राचो एक वेगळो ऑडियन्स आसता. आतां तुजो तियात्र जाल्या उपरांत जेन्ना तूं तुज्या गांवांत भोंवता जावं खंय बाजारांत भोंवता, कोण तरी तुका मेळोन म्हणटा आरे तूं त्या तियात्रांत आसलो न्हय? हय म्हणटात थोडे फोन करून म्हणटात रॉकी तुमचो तियात्र बरो जाला तियात्र अशें म्हाका म्हणटात. हांव मागीर म्हज्या डायरेक्टराक फोन मारता, म्हाका आक्षीक लोकांनी विचारला तियात्र बरो जाला म्हणला, हें सांगलां हांव तें ताका सांगता. आतां तुजो तियात्र सोडून तूं दुसऱ्याचें तियात्र पळयता काय फकत तुज्या पुरतेंच? ना पळयता हांव सगळ्यांचे तियात्र पळयता आनी हांव सावंड सिस्टम घेवन आसा म्हणल्यार सगळे तियात्र पळयता हांव. फकत गांवांत जाता ते काय हॉलांनी येवन? गांवांतूय पळयता आनी हॉलांनी पळयता. तुका कोणाचे तियात्र चड आवडटात? म्हाका तियात्र आवडटा ते रस्फनाचे, मारियो मिनेसाचे, हेंचे दोगांचे म्हाका तियात्र चड बरें आवडटात. तांचें कितें म्युजीक स्टार्टींग ते एंड म्युजीक झाप करून अशी ते कितेंय जावं पूण सारकें टायमिंगार टाक 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 करून हे भाशेन तेंचें म्युजीक. तुमचे ह्या तियात्रांत संगीतकार तुमकां फावो तो संगीत दिनात? दितात पूण ते तेच्याकूय डबल अशें दिसता म्हाका, कित्याक तांच्या म्युजिकाचेरूच सगळें आसता. हांवें जायते फावट पळयलां, व्हडलेशें कांयच ना. एल्विसाचें पॅन मातशें बरें हाय हितून हांव म्हणना हांव ताज्या तियात्रान नाचता म्हणून, म्हाका जायते जाण सांगतात. आनी म्हाका आक्षीचे ना खंयचे दुसरे फिरगोजीन जाता थिंगा तियात्रान ते फादर बा सांगतात फोन करून तियात्र बरो आनी तेगे बरोवप बरें सामकें क्लीन बरोवप आनी ताचें कांयच कोना खंयच्यान कितें करता तो सारको सस्पेन्स मेवना एंडींग सारको दाखयता हे भाशेन आसता. हांवें तुका वळखूंक ना. तूं म्हाका कसो वळखतलो? केन्नाच येनासलो. येतालो तो मॅनेजर. हांव जावन आसा बँकाचो मॅनेजर. सर यो सर सर बस सर बस सर बस. हांवें तुका 3 चिडे धाडले तुज्या मॅनेजरा लागीं. एकूय चिडीची जाप मेळना म्हणून म्हाका हांगासर येवचो पडलो. चिटी पूण कसलो सर? आमची जबाबदारी जावन आसा कस्टमरांक भेट दिवपाची. आनी जाणा जाव तुवें त्या 3 चॅकी दिलेल्यो तुज्या कस्टमरांक तिनूय बाउन्स जाल्यात. बाउन्स जाल्यात? आनीक म्हज्या अकाउंटाचेर दुडू आसतना? तुजो अकाउंट खाली जाला. तुजे सगळे पयशे कबाद जाल्यात. परत चॅकी धाडून तुवें दुडू विड्रॉ केल्यात. पूण हांव तर बरें हे दुडू व्हरून कोणें जालो? तुजो विश्वासी आनी जबाबदारेचो मॅनेजर एलेक्स. आपण सापडप म्हूण धोतिरो रिजायन जावन गेला. एलेक्स हांव तुका बरोवन सोडचोना. रॉकी तुज्या बिजनेस वाडोवंक तुवें बँकाचो 5 करोड लोन घातलेलो आनी हाका तुजें घर कंपनी आनी प्रॉपर्टी एटॅच केलेली आसा. फाटल्या वर्सभर तुवें तुजो इन्स्टॉलमेंट फारीक जावना म्हणून डिफॉल्ट लिस्टार आसा. देखूनच हांवें तुका 3 चिड्यो धाडलेल्यो. पूण सर म्हज्या रिकॉर्डा प्रमाणे फाटल्या 6 म्हयन्यांत उणोच आमकां 1.5 करोड प्रॉफीट जाला. आनी कंपनी फायद्यान चलता ती पळोवन कंपनीची जबाबदारी म्हज्या मॅनेजराचेर सोंपली. आनीक हांवें थोडो पिसो घेतलो. पूण
म्हजे तुवेन आमच्या कंपनीचो माल रिजेक्ट जाला माल परत येता हाचेर म्हाका चुतूर केलोलो. रॉकी, आमच्या ऑडियन्साक आनीक एक कांतार. हांवें चेडवांच्या वयर कांतार म्हणलेलें तें म्हणून दाखयता. एका गोराब्यान काडूंक पडटा तांगेर एक चेडूं जल्मो तर एक चेडूं जल्मो जाल्यार कोरेंच त्या गोराब्याक कोणू दिनात वालोर. बरेपण कोचे सुवातेर किण्यांचो तुमी कोता तांकां शिवर. आयकात सोमत्या मनान एकाक चेडवाक संवसारांत ना कित्याक वालोर. चेडूं व्हड जातूत काजार करूंक पडटा बार. असलें वायट वांकडें चिंतप मनां चिंतात जायतीं जाण. येत्या पार चेडवां सर्वीस करून कांय बरीं सांबाळटात आपलें गोद्दार. चेडे पळय भोंवतात बेकार चेडवांक कोत्तात पळय संवसार आपकुशें जावं काजार. खरेंच 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 खूब बरें दिसता. कारण जे भाशेन ह्या तियात्रांनी तूं इनवॉल्व जाल्या उपरांत म्हाका दिसता तूं काळजा मनान तुज्या जिवितांतूय खुशाल जाला आसतलो. हय खरें. पूण आतां आमी हे तियात्र नाचता नाचता आमचे जायते भुरगे एक दोन तियात्रांनी रोखडेच रायटर डायरेक्टर जातात. तुका दिसना तुवें तुजो स्वताचो असो तियात्र बरोवचो? दिसता कसो पूण जायना. सपोर्ट जावं पडटात. सपोर्ट म्हणजे समज तुका आतां एल्वीस कार्मेनाक कितले त्रास पडले जावं कशे तरेन तांकां मुखार येवंक पडटा हें तुवें लागींच्यान पळयलां? हय पळयलां. खूब त्रास पडटात. आनी हांव ताका फोन करता तेन्ना तो सांगता म्हाका आपूण पेन घेवन बसलेलो आसा हांव बरें हांव दवरतां हे भाशेन तो म्हाका म्हणटा. खूब त्रास पडटात बरोवपाक. कितेंय एक कॉमेडी हाडटलो खंयच्या कित्याचेर हाडटलो ती आनी त्रास पडटात. खंयच्या कांत खंय घालतलो खंयच्या कित्याचेर हें करतलो तें सगळें तो सांगतालो म्हाका. आनी तो सांगता खूब त्रास पडटात. आनी आमी केन्ना येसाय मात तेन्ना हें हिंगान बरें जायना तें ना तें तशें न्हू अशें म्हणटालो तो. म्हणटच जे भाशेन तुज्या मनांत आसा अशें दुसऱ्याय भुरग्यांच्या मनांत जाता आसतलें की आपणें तियात्र हाडचो दाखोवचो आनी थोडे हाडटात आनी दाखयतात आनी मागीर तांची जागूच आसना. हय म्हाकाय उमेद दिसता तेणी कितें केलां पळय तें बरें आनी तांकां आमी हेल्प करचें म्हणून अशी ही म्हाका उमेद आसा. आनी खरें म्हणल्यार तांकां हाडूंकूच जाय. म्हज्या हितून हांव सांगता तांकां हाडूंकूच जाय. आनी ताणें जे पळय कितें पालकार करतात कितें बरोवप करतात तांकां आमी वयल्यान उमेद दिवंक जाय. म्हजो जाल्यार सदांच तांकां हेल्प आसतलो. की बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिला आनी आयची ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडल्या. तुज्या काळजा मनांत जायतें आसा पूण तें वेवस्थीत रितीन लोकां मेरेन कितलें पावलां तें हांव नकळो. कारण तूं मातसो घाबरलेल्या भाशेन तुजे विचार लोकां मेरेन तुवें हाडल्यात. तरी पूण रॉकी बाब खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोलायकतान सोड आनीक सोड देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू ते. आनी इतल्यानूच रॉकी सांगताक आयची ही माणकां मदें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.